कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो. आमी आल्दोना मतदारसंघात हांव आयिल्लो बेजिकली कंडोलन्स विजीट आमी मिटींग घेतल्या आनी आमी आल्दोना मतदारसंघात किरण खानोलकाराच्या लिडरशिपाच्या अंडर पार्टी बांदपाचें काम आयच्यान सुरवात केल्लें आहा. सिरियसली आमी हे जे वर्कर किरणाचे आहा तांकां हांव पयले फावट मेळ्ळा आनी तांचे भितर मनोबल आसा, तांचे भितर आत्मविश्वास आसा आनी तांकां परिवर्तन घडोवन हाडूंक जाय हें क्लियर आज आमकां दिसलें. आयच्यान आमी नाल्ल घेवन सगळो नाल्ल आल्दोना सगळ्याच्या घरांत पावयतले ही आमकां खात्री आहा. वर्करांचे मनोबल आनी वर्करांचो आत्मविश्वास हेंच आमचें फ्युअल आसतलें म्हणजे आमचें पेट्रोल कशें आसतलें आमी फुडें वतले फॉरवर्ड वतलेच. बार्देशांत एक अशी चर्चा आसा की किरणाक थिवेन जर तिकेट दिली जाल्यार चड स्कोप आसा हळडणा. हेचेर तुमचें कितें मत? तिमीचे गोवा फॉरवर्डाच्या वर्करांनी युनॅनिमसली अशें चिंतलां की बायलांक आमच्या पक्षांतल्यान रिप्रेझेंटेशन मेळपाक खंयची जिल्हा परिशद जिखिल्ली कविता खानोलकर ही बरी कॅन्डिडेट जातली. आमी जिल्हा इलेक्शनाक पळयलां आनी अदरवायजूय आमी पळयत आहा की तांकां सपोर्ट वाडत आहा आनी आमकां खात्री आहा की तिवी मतदारसंघ आमी क्लियर सारकी कॉम्प्रिहेन्सीव आमची विक्ट्री जातली, आमचो विजय थंय जातलो हें आमकां खात्री आहा. म्हणटकर आमकां अशें दिसता की तिवी मतदारसंघात कविता खानोलकर ही बरी केली. सो तुमची तिकेटी कितले आसतले गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे टोटल कॅन्डिडेट? ना आज मेरेन आमी 12 कॅन्डिडेट आमच्या मनार आसा. सगळे कॅन्डिडेटांचे मतदारसंघांनी म्हजो दौरो सुरवात आहा. हांवें गेले 2 आयतारा पयलीं मांद्र्याक गेल्लो, ताजे मागीर हांव मया आतां फुडले आतां मया वचपाक आतां सांतांद्रे वता. ह्या आयतारा सांतांद्रे फुडल्या आयतारा मया आसा. सो आमी पक्ष बांदणी चालू